एक कॉमन क्वेश्चन पेरंट्साचो असता, हांव जेन्ना ऑफिसाक वतले तेन्ना म्हज्या बेबी कसो आमी खातलो, तेका मागीर ते दुधाची बाटली लाय आनी कितें लाय आनी कितें पातळ पातळ करून जाय ते सगळे गोष्टी असतात. ओके, आतां जी मम्मा म्हज्या कडेन आसा, बेबी तेजे 9 महिने 22 दिसाचे आसा. सप्टेंबर 1 तारखेक ते जॉईन जावपा आसा. शी इज अ नर्स. ओके, सो ते सप्टेंबर 1 तारखेक जॉईन जावपाचे आसा. आतां 2 महिन्या पयलीं जेन्ना ते आयल्ले तेन्ना तेजे हे सगळे पातळ पातळ करपाचें काम सुरू आशिल्लें. तेणे मागीर ते चेंज केले, तेजोय व्हिडिओ आमी केल्लो. आतां हांव तेका विचारता पळया, तूं कितले कॉन्फिडंट आसा ते परती जॉईन जावपाक ड्युटी? 100% कॉन्फिडंस आसा. ओके, आणि आता ती नाईट ड्युटी आसा मग तुका? हा, तेका डे ड्युटी नाईट ड्युटी दोन्ही आसा. तुका दिसता बेबी तुझ्या शिवाय रावतले घराकडे? हा, खाता पिता जेवता आपल्या हातीन. ओके, तेका तर दुसऱ्याची गरज ना. हा, कोणी कडल्यानय घेतले. ओके, सो यू आर मेंटली सो एट इज. आता इमॅजिन सेम थिंग जर तू पातळ खावपाक दिले, फोर्स करून दिले, बाटलीन दिले असते जाल्यार आसपा नाशिल्लो. सेकंडली, आता जेन्ना आमी उलयताली तेन्ना हांवें ताका विचारलें बाटली कितली चल्ला, एकूच बाटली त्याने चल्ला म्हण. कितली ml वता? 100 ml रातीच्या टायमार. बाकी सगळे ते ब्रेस्ट मिल्काचेर आसा. ओके, सो आता हांवें ताका सांगलें की नेक्स्ट विजीट ते येतले न्हू, ती बाटली सुद्दां बंद करतले मग तेन्ना आमी परती आनी एक व्हिडिओ करूया.